त्या गरजे खातीर तांकां पयशे दितात ते फुल्ली त्या घरा खातीरच जातले ना जर जाय जाल्यार जायते वेळार आमी जेन्ना उलयतात तेन्ना चलो हे पयशे येतकच आपल्या मोटरसायकल अमके पद्दतीची जाय मोटरसायकलीक वता आनी तो मागीर बिल प्रोड्यूस करपाक शकना 3 लाख आमी आसात ते घरा खातीर 3 लाखांनी घरय जायना आनी 1.5 लाखांनी हेंय जायना आमी पळयतात की आमकां जर बजेटरी एलोकेशन जर चड जालें जर जायत वी विल डेफिनेटली डू इट एंड वी हॅव टू रिथिंक इन द नेक्स्ट बजेट. Prime Minister, even the Prime Minister of the nation has said that 3 lakhs dita some much of interest subsidy dita घराची. So हे जर सगळे एक क्लब केले फुल 3 लाख 4 लाख जाल्यार 6-7 लाख रुपया 8 लाख रुपया भितर एक साधारणचे घर जाता. आणि ते एजन्सी जेन्ना अपॉइंट करतात तांकां बाबा इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दितरी बीडीओक जाय लागता हो चीफ ऑफिसर लागता हो कोणाक लागता तेणे रिपोर्ट दितरी हे घर बांदून दिवपाचें. म्हळ्यार बेसिकली जे कितें सरकारान एसेस केलां पैसे ते होमलेसाक दिवपाक ते कमी आहा. सो हो बेसिक बजेट डिफेक्ट कित्याक हातून क्लियर कट दिसता की तुमचो सरकाराक काळीज म्हणटे ना. You need to launch an immediate and time-bound taluka-wise survey of these landless people. Taluka-wise, how many people are there? एक land bank policy. ही land bank policies because एक सरकाराची जमीन to allocate for the rural housing. स्पीकर सर, आमचे सरकार सध्या पयली सगळ्या कायदे आनी सगळ्यो परमिशनां ही सुटसुटीत करीत आसा. जर पंचायतीन घर त्याच घराचेर जर परत बांदतलो आसत जाल्यार ती प्रक्रिया आमी सुटसुटीत करपाक घेतला. हावजिंग बोर्ड म्हणजे हावजिंग मिनिस्ट्रीच्या वतीन आमी जशे प्रधानमंत्री आवास योजना बांदता त्याच धर्तीचेर गोंयांत आमी लँड एक्वायर्ड करून जो कंप्लिटली होमलेस आसा ताका 1 बेडरूम किचन हो फ्लॅट म्हणजे तो हेजी ही स्कीम आतां आहा ती रिवायज करूनय बी ताका विथ मिनिमम कॉस्टाचेर ताका दिवपाचो अशी आमची तयारी आसा.